नमस्कार. आयज जायत्या तेंपांनी हांव तुमकां दिवेडतीर करूंक आयलां. घेवन एक 8वें तरेचो लेख ताचें नांव जावन आसा नथींग इज इम्पॉसिबल, जो हांवें रचला सेझर डी मेलो. सगलो लोक सपनेता आपलो फुडार बरो जावचो आनी आपलें जिवीत सुखान सारचें. थोड्यांक तें बेगीनूच मेवता, थोड्यांक उशीर जाता. आमी सगल्यांनी भुरग्यांचो एक प्लान तयार करची गरज तांचें जिवीत सुदारपाक, तांची हुशारकी वाडोवपाक, तांचे वांगडा थोडो वेळ पुस्तकां वाचून सारचो, जशे परी हुशार तरणाट्यांनी आपले कोश्ट, प्रतिभा, तोकोस, मेहनत घालून पाकटे आपल्या सोपणांक बसयल्यात. जायते जाण तुमकां मेळटले जे लोकांनी प्रवार केल्लेले आसा, जे तरेन तुमी सोत मानता, विस्वास दवरता आपल्याचेर, आपल्या वावराचेर, तेन्ना तुमकां जैत मेळटलें. हे तुमच्या आवडेच्या क्षेत्रांत. आतां नदर मारुया एक खरे घडणेचेर जें घडलां मुंबय शारांत. थंय एक वेपारी आपले सामुसा खोपून ट्रेनीन घरा पावतालो आपलें पाटें रिकामी करून. तेन्ना तांची भासाभास अशी जाली. तें तुमकां ड्रॅमटायज करून दाखयता बाब केविन डी मेलो आनी हांव सेझर डी मेलो. कौन इधर बैठा है पतराव? आव आव आव, बस 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 बसून घे. ओ कोंकणी वाती थोडा थोडा समजता म्हाका. दिसता तुवें सगलो वेपार खोपयलो सो. भगवान की कृपा से आज मेरा समोसा सदांचे भाशेन सब खपले. म्हाका तुमचें एकदम काकूट दिसता. एक सांग, तुमचो वावर वतान तशें पावसान आख्खो दीस तुमी काम करून तुमी थकोना? कितें करूं पतराव, ये हमारा धंधा है, ये हमारा 2 वक्त की रोटी है. म्हणजे एक समोसा खोपल्यारूच 1 रुपया कमिशन मेळटले. तशें जाल्यार तुमी कितले सामुसा खोपयता एका दिसाक? ज्यादा भीड़ है तो दिन में 4 ते 5 हजार समोसा खोपता. सुमारान कोंत करीत तर 3,000 दिन में खोपता. यू मीन एवरेज सेल 3,000 सामुसा एका दिसाक? ओय तशेंच तें. हांव शिकोंक ना जायत, पूण म्हाका गिनती करूंक येता. सारकें आयका, दिसाक 3,000च दर एका समोसाक, तो रुपये में कितना हुआ? 3,000 हो. 3,000 दिसाक तर डेली कितले जाले? डेली काय साहेब, 90,000 जाले न्हू. तुमी कॅल्क्युलेटर पळयता, आमी शाळेन बोटांनी मेजता. तर तूं कितलो शिकला? 3रे पास 4थी शाळा सोडली आनी हो धंदो सुरू केलो. तर तूं सामुसा घरा लागीं करता? ना साहेब, आमी कारखान्यान घेता आनी खोपता, ताचेर आमकां 1 रुपया कमिशन मेवता. एक मात, आमी जोडटा ते पयशे आमी ऐश करिना. घरका कामाक मोडटा आनी उरलेले हांव दुसरे धंद्याक मोडटा. दुसरो धंदो तर कसलो तो? जागे घेता आनी विकता. फाटीं हांवें 1.5 चौकोनी मीटर जमीन घेतली 10 लाखांक आनी 80 लाखांक विकली. फायदो कितलो? फायदो फायदो काय साहेब, 70 लाख फायदो. आता 40 लाखाचो जागो घेतला. उरलेले 30 लाखाचे कितें केलें तर तुवें? 20 लाख हांवें कुशीक काडून म्हजे चेडवांचे लगीन केले. उरलेले 10 लाख आनी इंट्रस्ट जमा करून संभाल के दवरल्या बँकीन, पोस्ट ऑफिसान, म्युच्युअल फंड्स, भांगार घेतले आनी कॅशबॅक इन्शुरन्स केले. सलाम तुज्या बऱ्या वावराक. आयज आमचो लोक फक्त सपनां सोपणेतात
मिलियनेर जावपाक कसलोच वावर करिनासतना तुम्ही लोक शिकलेले सूट बूट पहनतात, प्युअर इंग्लिश बोलतात, एअर कंडिशनान बसतात, पूण आमी हे डर्टी कपडे घालून पसिना वारोयतात. आमी जोडटात ती जोड तुमकां आदां लेगून मेळनात. बरें पात्रांव, मेरा अभी स्टेशन का टायम आ गया. हांव चल्लो पात्रांव. धन्यवाद हा. शुक्रिया. भगवान तुम्हाला भला करे. थँक्यू. ताचें स्टेशन पावतूच तो देंवलो. पूण हांवें केन्नाच चिंतूंक ना हांव एक मिलियनरा लागीं उलयलां म्हूण. तो सदांच सपणयतालो एक दीस आपूण एक व्हड मनीस जातलो आनी ताचीं सपनां पुरी जालीं. सो नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मॅन. जाणा जा, नथींग इज इम्पॉसिबल इन दीस वर्ल्ड. देखून सपनांक तुज्या पाखां लाय आनी ती फुलय आनी तें वारें तुका वयर 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 वतलें. सपनांक चोंद्रिमाचेर फार मार, तो तीर घोडये लागोना जायत, पूण झेरूळ खंयच्याय पूण एका नोकेत्राक तें लागतलें. देखून म्हजें मागणें सोत मान. जितलो तूं वयर उडटा पयस पयस तुका दिसतलें. जितलो फुडें वयता नितोल तूं पळयतलो. जितलो तो नितोल तूं पळयतलो नितोल तूं आयकतलो. जितलो तूं नितोल आयकतलो तितलो हुशार तूं जातलो. थोडे म्हणटात आपल्याक रातची न्हीद पडना. पूण जाणा जा, तूं जागृत आसाय दुसऱ्याच्या सपनान. सो मे युअर ड्रिम्स कम ट्रू. हॅपी ड्रिम्स. देव बरें करूं.